दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्गींच्या मोगाळ बाप्पा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका आर्गां दिता. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत आनी ह्या घडये पासत म्हाका तुवें हांगा हाडलाय तुजें उतर परगटूंक. सत आसा तें कितें तुज्या उतरांत बरोवन दवरलां गे बायबलांत, त्या प्रमाणे सत कळीत करूंक. कशें आमकां कळीत जालां गे तशेंच हेरांक कितें कळीत करूंक. मुख्य जावन आमच्या मनांत कितें चिंतनां गुंतात गे ती चिंतनां सारकीं न्ही, आत्म्यान कितें आसा गे तें सारकें म्हूण कळोवंक तुवें आमकां शिकयलां. तशेंच आमी हेरांक कितें कळोवंक आमकां खुशी आसून त्या प्रमाणे चलोन तांच्याय जिवितांत बरेंपण हाडूंक तांचें जिवीत ती तुवें बदललाय म्हणून तुका आर्गां दिता. बापा तुज्या पुता ह्या संवसारांत धाडलोय. आमचे सगळ्या संवसाराचें म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत कोण कोण जियेन आसा गे तांचें सगळें खोटेपण मेळेपण फातक शिराप सगळें नाश करून दवरूंक. तशेंच तें सगळें नाश करून आमकां सोडवण दिवन ताचें काम संपयलां जेजून. तशेंच आमी तें सत मानून आमी कितें आतां जेवण आसा गे कुरपेंत आसा गे खंयच्या काळार आसा म्हूण आमकां समजोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. आदी नियम आसली, नियमाकाल जियेल्ल्यांनी कोणेय देवाक मानूंक सादना जालें. पूण आतां आमी कुरपेन आसा, कुरपेन सगळें साद जावन आसा बापा. ती कुरपा म्हणलें कितें म्हूण समजोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. तिस्त कुरपा हेरांक ती कितें कुरपा म्हूण तुवें तांकां समजोवंक आमकां तुवें एक जाणवाय दिलाय. आमचें काम जावन आसा हर एका प्रिचराचें जावन दी, हर एक प्रबंधकाचें जावन दी, हर एक शर्मा दिवच्याचें जावन आसा समजोणी दिवचें. कित्याक म्हळ्यार होजाया 4:6 सांगता गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे पद्यसो नाश जाता म्हूण सांगता. ताका लागून आमकां कितें कळीत जालां गे तें गिन्यान, ताका लागून तें गिन्यानाक आमकां कितें फोव केलां गे तें हेरांक दिवंक आमी संपूर्ण तरान प्रयत्न करीत आसा, प्रयत्न करन आसा आनी प्रयत्न केला. ह्या आमच्या वावरांत तुवें आमकां आशिर्वादीत केलाय. तशेंच आमच्या भावा विनोदान आमकां एक जागो दिला तुजें उतर प्रगट करूंक. हें आयकल्ल्यान तांचें जिवीत ती बरें जावन बापाक अर्गां दिवन सगळ्यांच्या जिवितांत एक आशिर्वाद तुवें आमकां दिलाय म्हूण वळखून काण घेवन तें आमकां फावो केलाय म्हूण आमकां अर्गां दिता. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांवे. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आमी आतां क्रिस्तांव जावन आसा. आमकां म्हळ्यार क्रिस्तांवांक शिराप आसात गे. आतां ह्या दिसांनी आमी आयकता खंय मागण्याक कोणी गेल्यार तांच्या घरांत शिराप आसा, तुमच्या घरांत बेसांव ना, ताका लागून शिराप काडूंक तुमी इतलें मागणें करचें, इतलीं नोवेनां करचें, या आनीकय वचोन तुमचें फार कितें शिराप आसा तें काडचें म्हणून आमच्या कानाक पडत आसा. आमी सुमार घरांत गेल्ले थंय आमकां आयकोंक मेळ्ळां. पूण आमी जाणा जाय जे आमी आतां पयले नियमाकाल आसल्यां देवाच्या अंडर आसल्यां, पूण देवान ताच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीन धाडलो. कित्याक आमचें सगळें काण उडोवंक. कित्याक म्हळ्यार केरळा आदाव आनी येवेन फातर करच्या पयल्या म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत आदाव आनी येव एकामेका माया मोगान आसली, देवा सांगता तांचो संपर्क सोडून आसली. देव तांचे कडेन डायरेक्ट उलोवंक येतालो सांजेच्या, म्हळ्यार सांजेच्या न्ही, एक शांत वाऱ्याच्या वेळार देव तांचे कडेन उलोवंक येतालो. पूण केदळ आदावन फातर केलें गे आदाव वय शिराप येवना. ते पयलीं आयलो आमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायांत 14व्या वळींत मेळटा. पयलें शिराप पडलो जालो सराप. सराप म्हळ्यार देवान ताका शिराप घालना. केदळ आमी देवाच्या उतराच्या आड वेता गे तेन्ना ऑटोमॅटिकली शिराप देवन येता. कित्याक म्हळ्यार तें देवाच्या उतरान बरयल्लें आसा. देवाचें उतर म्हळ्यार तें खरें, तें नीज, तें सतस, तें केन्ना चेंज जायना. ताका लागून आमी जाणा जाय जे आमी आतां खंयच्यान आसा, शिरापांत आसा गे या आशिर्वाद आसा. कशें आदाव आनी येवेन फातर केलें गे ते तांचे वय तो शिराप आयलो म्हळ्यार देवन आयलो. तो कितें देवान बरोवन घालें गे तुमी ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरतल्यात म्हूण. पूण ती मरोनात देवान तांचो संबंद तुटलो. देवान तांचे वयर म्हळ्यार कितें बेसांवां घाल्लीं गे ती बेसांवां ताका आपणावंक जावना. केरळा सर्पान येवेक नाडलें गे, पूण तांकां एक चान्स आसलें म्हळ्यार ताणें बक्षाणें मागोवंक. तांणी बक्षाणें मागोवन येवेन सर्पाचेर घालें. मागीर म्हळ्यार सर्पान दिलें तें केलें म्हणून आदावन येवेचेर घालें. पूण आमचें तें लंबा एकामेका दुस्मानकाय वाडोवनच्या पर्यंत केलें.
तशेंच केरळा आदावान येवक फातर केलें गे आनी तांच्या भुरग्यांक म्हळ्यार तांची भुरगीं तशेंच आयलीं. पयलें जल्मलें आबेल आनी कायनान आबेलाक जिशू मारलो. तशेंच शिराप तो केरळा देवाच्या उतरां देवान रचल्लें आमकां जिवीत जोडूंक. पूण केरळा कायनान आबेलाक दिवशी मारलें गे. कायन जालो तो शिराप पडलेलो. पूण आमी लंबाय पळोवंक गेल्यार आदाम आनी येवेन फातर केल्ल्या उपरांत जें कितें आयलें तें सगळें शिराप जावन तो आयलें. पूण शिराप पडलेलें जावन आसल्यार दुसऱ्यान तावन देव आमच्या इस्रायल प्रजाक म्हणजे आदामातावन म्हळ्यार आदामातावन अब्रामा पळोवंक गेल्यार आमी ते इस्रायल प्रजांतले अब्रामाक 2 जाण पूत जल्मले. अब्रामाक एकलो पूत जल्मलो इसाकाक 2 जाण पूत जल्मले जाकोब आनी येसव. पूण जाकोबाच्या भुरग्यांक म्हळ्यार कितें चड म्हळ्यार तांची संतत पुरा चड जाली. केरळा दुकोळ पडले खानाशेरान ते इजिप्टाक गेले. इजिप्टांत वचून तांची संख्या इतली वाडली की त्या रायाक तांकां म्हळ्यार तांकां पळोवन बेन दिसूंक सुरू जालें. कोणाक रायाक. ताका लागून तांकां इजिप्टांतावन भायर काडूंक देवान येवजन केलें. इतली संख्या वाडली की इजिप्टकारांची म्हळ्यार इजिप्टांत इस्रायलकारांची ती कितें केलें त्या रायान जुजेची वळख कोण नातलो एक राय आयलो. त्या इस्रायल प्रजाक इतलें कश्टोंक सुरू केलें की ताणें ताणें इस्रायल प्रजाक देवाचो उडास आयलो. पयलें ती इजिप्टाच्या देवान खंयचे देव आसा तांकां प्रणामान करतालीं. पूण केरळा तांकां कश्ट आयले की कश्टा वयर कश्ट आयले की केरळा तांकां सरेस्परा देवाचो उडास आयलो. केरळा ती कितें करतात देवाक उलो मारतात. देव मोयजेक धाडटा थंयच्यान भायर काडूंक. भायर काडून येता आसतना बासायल्या गांवाक येता आसतना तांकां देवान तांकां जायते सश्टीकायेन पळयलें. तशेंच आसतना मुखार येता आसतना बाशानस राय वोग म्हूण आसता. म्हळ्यार तो व्हडलो बळवंत राय जावन आसता. तो बळवंत राय एकदम बळवंत राय जावन आसलो. तांकां कितें केलें सरेस्परा देवान इस्रायलाच्या हातांत घालें. त्या रायाक येशी मारतात ते म्हळ्यार ताचें राज आपणाक कोण इस्रायल प्रजाक बसयल्या गांवाक येतना ताचें आडकड आसलें की देवान तांच्या हातांत घाल सगळें नाच करून गेलें. आनी मुखारी पळयतना आमी आमोरितांचो राय सियोन म्हूण आसलो तोय व्हडलो राय ताकाय मारून उडयलें. कोणें इस्रायल प्रजांनी देवाच्या दयेन मारून उडयलें. तशेंच मुखार येता आसतना रिपोराचो पूत बालाक म्हूण एकलो राय आसलो. तो मोवाबाचो राय जावन आसलो. व्हडलो सयत राय जावन आसलो. पूण कितें ह्या रायांक वोगाक आनी सिहोनाक कितें केलें की इस्रायल प्रजांनी केरळा ताका बेद दिसूंक सुरू जालें. कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे देव दिता भशेन कितले देव दिता आसा ताका कळीत नासलें. पूण ताच्या की सडी इस्रायल प्रजा थंय थांबू मारला. तें ताका कोणाक राया बालाकाक बेन दिसूंक सुरू जालें. बेन दिसूंक सुरू जातना कितें करतात मनीस कोणाक म्हण आपणाक हेल्प करूंक कोणाक म्हण आपयतात. बालाकान कोणाक आपयलें बेराचो पूत बालाम म्हूण एकलो आसलो. बालाक राय जावन आसलो. बालाम प्रवादी जावन आसलो. ताणें कोणाचेर शिराप घाल्यार ते शिराप लागताले. ताणें कोणें आशिर्वाद घाल्यार आशिर्वाद ताका लागतालो. ताका लागून पयलें त्या बालाका रायान बालामाचो जाणांक धाडलें. तुका बरें इनामां दिता आनी तुका कितें जाय जाल्यार सगळें दिता. त्या इजिप्टकारांचेर म्हळ्यार इजिप्तांतून आयिल्ल्या इस्रायल प्रजेचेर थंय शिराप घाल. शिराप घालूंक ना हांव खंयचें शिराप घालना. पूण हांव आज राती तुमी हांगाच रावया. हांव सरेस्पराचें उतर म्हाका कितें मेळटा घेवन पळयता. ताच्या उपरांत तुमकां सांगता. त्या दीस तांकां सगळें वाडलें म्हळ्यार बालाकाच्या जाणांक सगळें वाडलें. ते जेवले न्हिदले. सकाळीं उठोन देवान ताका रातीक मेसेज दिली तूं तांच्या वाटूक वचनाका. वो बालाम प्रवादी तांच्या वाटूक वचूंक ना. दुसरे पटी ताच्याची चड दिरवी धाडन ताच्याकी चड जण धाडन परतून बालामा कडेन धाडलें. प्रवादे कडेन धाडलें. कोणें ताणें राय बालाकान. पूण त्या दिसा ताणें म्हणलें हांव म्हज्या स्थकीन कांयच उलोवंक शकना. आज तुमी म्हज्या वाटूक रावा जेवया न्हिदया. फाल्यां सकाळीं हांव तुमकां सांगता. तशेंच सकाळीं उठोन सांगतना त्या दीस रातीक देवान विचारलें बालम ते सगळे मनीस कोण ते रायान धाडल्यात कित्याक तांकां शिराप घालूंक. पूण तूं वच गेल्या उपरांत हांव कितें तुका सांगता कितें मात सांग. तुजे स्थकीन तूं कांयच उलयनाका. दुसरे दीस सकाळीं उठलो. बालाक राखोन आसलो ताका. बालाम ताचे तशें गेलो आनी म्हणलो येत भायर सरतना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कार्याक विरोध करूंक म्हूण भायर सरलो. ताच्या मनांत आसलें कितें हांव शिराप घालूंक आशिर्वाद घालूंक म्हणून म्हाका गोत्तना. पूण हांव भायर सरतां. भायर सरतना तो गाडवाचेर येता आसतना गाडो एकदम उसांबळ जावन ते वाट सोडून शेतांतला धांवंक सुरू जालें. तेन्ना तो कोण बालाम प्रवादी ताका मारता.
दुसरे पटी येतना आनीक सुमार रुंद आसलो जागो आसलो जागा परतून ताका रुंद जागो आसतना गाडवान मदें यायच्या सोडून दावे उजव्या सायडीक वचूंक सुरू केलें. उजव्या सायडीक येता आसतना तो दोरो घोष्टून बालाम प्रवादीच्या पांयाक घोष्टलो. तेन्ना परतून ताका मारलें. आनी तिसरे पटी ते गाडावन इतल्या राग्यातल्यान की त्या गाडवाक वचोंक मात्र जागो आसलो. गाडू कितें करता, मुखार येताना ते कडेन न्हिदोवन सोडटा. न्हिदोवन सोडलें म्हणटना बालाम मुखार वचोंक जावना. थंय न्हिदता तें गाडू. तेन्ना गाडवाक जोरान मारता. तेन्ना गाडू उलोवंक सुरू करता. कितें तुका हांवें केला म्हण सेवा करूंक सुकल्या गे ना, पूण कित्याक मारताय, म्हाका 3 पुटीन तुवें फसायलें न्ही गे. एक पुटी रोडान येता आसतना शेतान धांवलें आनी वटेन म्हजो पांय दोऱ्याक घोष्टलोय. आतां पळयता न्हिदलें, पूण हांवें कितें करचें. तेन्ना गाडा उलोवंक सुरू करता की त्या मुखार पळयता कशें मुखार आमकां दिसता की कितें आसलां. थंय एक बडवो तलवार काडून रावलो. कित्याक देवाच्या योजना भायर आमी खंय करूंक गेल्यार आमकां कितें करतात, आडावंक पळयता देव. खंय आडाव नासल्यार आमी नाश जावन येता. ताका लागून 3 पुटी ताका राखलो. पूण गेलो तो बसून ताका बालकाक पयलें सांगलें, हांव म्हजे स्थकी कांयच उलोवंक शकना. कितें देव सांगता गे तेंच. ताका लागून पयले कडेन दाखयलें पुरो इस्रायल पदां थंय रावन आसली पुरा दिसली. हांगात हांव तांचेर शिराप घाल, हांगात हांव तांचेर शिराप घाल. आमी पळोवंक गेल्यार नंबर्स म्हळ्यार गणानाचे हांव पळोवंक गेल्यार पयले पटी शिराप घालता केन्ना 23:7 पळोवंक गेल्यार आमी गणानांत थंय शिराप घालूंक म्हूण धाडटा. पूण प्रवादी कितें करता, आशिर्वाद खावन सांगता. तो व्हडलें म्हळ्यार इस्रायल प्रजाक आशिर्वाद घालून खावन सांगता. तशेंच आशिर्वाद घाल म्हणटा रायाक इल्लें बेजार जाता. पयल्या पटीन बेजार जाता. पूण आनी कडेन आपूण व्हरता, देव तुका समजोणी दिवन दी, म्हळ्यार हांगा तुका सांगोन दी इस्रायल पदाचेर शिराप घालूंक. इस्रायल पदां खंयच्यार आसली, इस्रायल पदां शिरापान म्हळ्यार 5 कांदा आसली. 5 कांदा आसतना देवान तांकां एक पटी शिराप घालूंक सोडना. तशेंच दुसरे पटीन तांकां शिराप घालूंक प्रवाद्याक आपयता, थंय शिराप घालूंक सोडिना. तिसरे पटी अनेक जाग्याक आपूण व्हरता तो राय बालामाक, थंय ताका शिराप घालूंक सोडिना. 3 पटी ताका शिराप घालूंक सोडिना. ताका लागून आमी नंबर्स म्हळ्यार गणानांत 23 पळोवंक गेल्यार आमकां ते पळोवंक मेळटा. जाकोबा विरोध नांत मंत्रा तंत्रां, इस्रायला विरोध नांत अपशकुना. कित्याक म्हळ्यार आमी आमी कोणाची संतत. आमी आतां गालातकाराक बरयल्या पत्रांत 3:16 आमकां पळोवंक मेळटा. कितें पळोवंक मेळटा आमकां, आमी जावन आसा अब्रामाची संतत. अब्राम ना पूण पोरण्या चल्लो असो. पूण कोण क्रिस्ताक मानून घेता गे अब्रामाची संतत म्हळ्यार अब्रामाची संतत त्यांक म्हूण सांगना, संततेक म्हूण सांगलां. अब्रामाची संतत म्हळ्यार आमी क्रिस्ताची जावन आसा. आमचें मूळ जावन आसा अब्राम कसो आयिल्लो गे जेजू क्रिस्ताक थंय कनेक्ट कर. कोण जेजू क्रिस्ताक पात येता गे ती सगळी अब्रामाची संतत जावन आसा. त्या काळार फातकी जावन आसतनांत इस्रायल प्रजेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक म्हळ्यार आशिर्वाद घालूंक तूं सांगलें ताका शिराप घालूंक सांगना. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत 12वे अध्यायान 3ऱ्या वळीक गेल्यार अब्रामाक ताणें आशिर्वाद दिल्लो. कोण तुजेर आशिर्वाद घालता गे तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. कोण तुजे शिराप घालता गे तांचेर हांव शिराप घालतलो. तुजे म्हळ्यार तुजे मरिफात अब्रामा मरिफात सगळी प्रजा संवसाराची सगळी प्रजा आशिर्वाद मागोवन घेतली म्हणून देवान अब्रामाक बसयल्लें. पूण आमी आतां एकामेकाचेर शिराप घालता. तशें शिराप घालतना शिराप कोणाचेर येता तो, कितें म्हणलें अब्रामाक, तुजेर कोण शिराप घालता गे ताचेर हांव शिराप घालतां. तुजेर कोण आशिर्वाद घालता गे ताचेर आमी आशिर्वाद घालता म्हणून सांगलें. तशेंच आमी एकामेकाक शिराप घालूंक जाताय. शिराप घाला कितें जाता, तो शिराप आमकां फाटी मेळटा. म्हण आमी पयलीं चिंतून आसलें. आतां इल्लें कोणाचेर आमी आशिर्वाद घालता गे तो आशिर्वाद आमकां फाटी मेळटा. पूण खंय जेजू क्रिस्ता मरिफात आमी आतां इस्रायल प्रजा येता आसतना तांकां वाटेर तांकां सगळे तांकां उपारेस दिले, नियमां दिली. नियमां सुमार 600 म्हळ्यार 613 सर नियम आसले. कित्याक नियमां दिली गे म्हळ्यार, कित्याक उपारेस दिले गे म्हळ्यार तांणी कितें करतात तें तांकां समजोवंक म्हूण ती नियमां दिल्लीं. पूण खंय तो बालाम येवन तांचे शिराप घालतना देवान तांकां शिराप घालूंक सोडूना. पूण आतां आमकां हांगा पळोवंक गेल्यार गालातकाराक बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 13वी वळीन पळोवंक गेल्यार आमचे पासो शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापान ती सोडयल्यान. म्हाकाय हें कळीत ना तें नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें. तें म्हळ्यार नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें म्हण म्हाकाय समजनातलें.
केदळा म्हाका कळ्ळें की नियमशास्त्र म्हळ्यार नियमां बरोवन घाल्ली, त्या नियमा प्रमाणे कोणीय सोलोंक जावना, कोणाकी सोलोंक जावना. मनीस आपल्याच वाटेन येताले. ती नियमां तांकां नाका आसली, कित्याक नियमां तांकां जाय आसली हांव करता तें सोमांगी न्ही म्हूण पळोवंक ती जाय आसली. पूण तेणी केन्ना नियमां चड वाडली गी पातकी चड वाडोंक सुद्दां जालें. पूण आमकां आतां कळीत जाय पयलीं आमी नियमा काल आसल्या नियमशास्त्राच्या शिरापांतले म्हळ्यार नियमशास्त्राचे शिराप म्हळ्यार कितें कोण नियम पाळिना गे त्या शिरापाकाल आमी आसल्या नियमाच्या शिरापाकाल आसल्या आमी ती नियमां कोणाकी पाळूंक जावनात. पूण हांगा बेराच्या पुता कोणें बालमान कितें केलें शिराप घालूंक तांकां जावना, कित्याक ती देवाची पर्ज जावन आसली. शिराप मोठ म्हळ्यार हें कितें नियम घाल्ली गी ती मोट्ट आसता न्हय ताचे शिराप पडलो. पूण तांकां कळीत नासतना पडलो तें तांकां म्हळ्यार तांकां सारकी समजणी नासली. पूण हांगा मुखार येता आसतना केन्ना जेजू क्रिस्त आयलो गे जेजू क्रिस्ती आसलो ह्या संवसारांत कसो आसलो नियमा कालत आसलो ताणें नियमांत शिकयले. लास्ट घडये 15वा अध्याय जुवांच्या 15व्या अध्यायान पळोवंक गेल्यार ताणें ते नवो उपादेश दिलो. एक देवाचो मोग कर तुजो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर म्हूण दोनूय ते 10 उपादेश आसले ते 2 बदलिले. केदळा आमी देवाचो मोग करता गे तेदळा आमी समजाचे आमी कोणा वट्टूक आसा. केदळा आमी देवाचो मोग करता गे देवाचो मोग करता म्हूण ह्या संवसारांत आमी कोणाकी दुस्मानकाय करता गे तशें आमच्या भितर कितें आसा मोग आसा की राग आसा. देव जावन आसा मोग. केदळा मोगा विरोध आमी वेता गे थंय आमकां ऑटोमॅटिकली आमचेर शिराप देंवोन येता. ताका लागून आतां हांव नियमशास्त्राच्या शिरापान ती सोडयलां म्हळ्यार तें म्हाकाय फुल्ल कन्फ्यूज आसलें कितें नियमशास्त्र आमी आसा आतां जेजून आमकां सगळीं पातकां बक्षयलां म्हणून सांगता. पूण आमी कशें शिरापाक आसचें ते दळा म्हाका कळीत जालें गे केदळा द्वितीय नियमांत 28वा अध्यायांत डिटरनॉमी चॅप्टर 28 पळोवंक गेल्यार आमी कितें आहा तें 3ऱ्या वाक्यात डिटरनॉमी चॅप्टर 28 3ऱ्या वाक्यात 14 वाक्या मुसर कितें आसा आशिर्वाद आसात. म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळल्यार ह्या नियमशास्त्रां पाळल्यार आमकां आशिर्वाद. पूण 16व्या वळींतावन म्हळ्यार 68 वळी पर्यंत 16 to 68 पर्यंत आसा सगळे शिराप. म्हळ्यार कितें ते पयल्यान ते बरोवन घाल्ले आसात. कोणाच्यानी शिराप घालूंक जायना मनशाचेर कोणाचेरय शिराप घालूंक जायना. देवाच्यांनी घालूंक जायना, देवदुताच्यांनी घालूंक जायना, सैतानाच्यांनी घालूंक जायना, मनशांचेर घालूंक जायना. कित्याक तें बरयल्लें आसलें. कोण हें पाळटा गी तांकां शिराप कोण ते पाळिना गी तांचेर कोण पाळटा गी तांचेर आशिर्वाद कोण पाळिना गी तांचेर शिराप. म्हूण कोणीय घालनातले पूण ऑटोमॅटिकली देंवोन येताले. कित्याक देवाच्या उतरांत तें बरोवन आसा. देवाचें उतर जावन आसा सत तें सतच. म्हळ्यार भुमी आनी अंतराळ सरल्यार सगळें सरल्यार देवाचें उतर सरना कित्याक तें जावन आसा सत. केन्ना आमकां हें सत कळीत जाता गे तें सत मात्र आमकां सुटकारिता. आमकां आतां कळीत कितें जालां आमकां आतां कळीत जालां जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. संवसार येवन कितें केलें आमचें कितें उणेंपण आसलें गे आमची कंत बेजाराय कितें आसलें गे आमची पातकां कितलीं आसलें गे आनी आमचें खोटेपण ह्या शिराप कितें आसलें गे तें सगळें खाण म्हणजे सगळ्यांत आमकां मेकळे केल्यात आमकां सुटयल्यात आनी आमकां सुटका दिल्या. कित्याक म्हळ्यार जेजू आयिल्लो आमी आतां पात येता कितें जेजू आमची सोडवण करून मागता. जेजू आमची काकूट करून मागता. जेजू आमकां बरी कर म्हूण मागता. पूण देवाच्या उतरांत कितें आसा पन्न चलत आसलें वय जेजू येवन वतलो केन्ना आदाम आनी येवेन पातेक केलें गे त्याच घडये एक देवान एक योजन काडली. आपूण आपल्या पुताक धाडटलो आनी तुमी कितें मनशांनी होगडायल्यां गे तें सगळें जोड दिवंक म्हूण म्हजो पूत येतलो. तो जोड दिल्ल्या शिवाय म्हज्या अशी फाटी येवचो ना. कित्याक म्हळ्यार इजाया प्रवाच्या ग्रंथांत 55:10 म्हणटा कितें कित्याक जशें पावस आनी बरफ मळबातान पडटात जेवतल्याक जेवण दिवंक आनी वमतेल्याक बियन दिवंक म्हणून शेतात तें. कित्याक आमकां पावस पडटा पावस पडल्या वरवीं तें उदक धरण जिरोवन घेता. जिरोवन घेवन भितर खंयची बियां आसा ती तांकां शेळ दिवन तें वाडयता. तशेंच देवाचें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान केरळा भायर सरता गे. कित्याक म्हळ्यार बायबल जावन आसा देवाचें बरयलेलें उतर. देवाचीं बरयल्लीं उतरां सगळीं बायबलांत आसात. पूण केन्ना हांव म्हज्या तोंडांतल्यान घालून उसारता गे ती देवाचीं उलयल्लीं उतरां आसात. आमच्या आतां सगळ्यांच्या घरांत बायबल आसात वय खंय दवरता आमी आल्तारीत दवरता नाजाल्यार आमच्या मेजार दवरता. पूण ताका कितें वॅल्यू आसा गे ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हें गोत्तू नासलें आमी बायबल तशें दवरतले ताका ना मुमो दितले नमस्कार करतले. एक फावटी आमची रेती जाता आसतना गोंयांत जाता आसतना एका म्हळ्यार रेती जाल्या उपरांत एक 5-5:30 वरांर एका चेडवाचेर आंगार आयलो. सैतान म्हळ्यार आंगार आयलो.
मागीर सकट आमच्या व्हडल्या ब्रदरांक सगळ्यांक सगळे सक्कडी आयले आनी आमचो व्हडलो ब्रदर म्हणालो कोण मागणें करूंक येता ताच्या वयलो सैतान कोण सुटोंक येता म्हणून विचारलो लागलो. कोणी वचून आमचो गुगलचो एकलो व्हडलो ब्रदर आसलो तो बायबल काण घेवन गेलो. असो बायबल काण घेवन येतालो. ताणें ताचे चेडवान जंप इमान बायबल काण एकाच माराक 2 कुडके करून उडयलो. ताच्या उपरांत ब्रदरान विचारलें कोण आनी कोण येतात. कोण्णा कितें मेळोना धरला कोण्णा कितें मेळोना. मागीर ब्रदर म्हणालो काडया तुमी हेब्रेवकारा बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 14वी वळ. तांदूळ कितें केलां कशें मनीस रक्ता मासा प्रमाणे जियेतात गे तशेंच जेजू रक्ता मासा प्रमाणे ह्या संवसारी आयलो आनी सैतानाच्या हाताखाल कोण आसा तांकां सगळी सुटका दिली. तें उतर म्हणटा आसतना कितें केलें तें चेडूं फाटीं गेलें मानच्या पोंदा रिगोन बसलें. त्या दीस जालें तें मुग्दल समज जालें. दुसऱ्या दिसा त्याच घडये परतून ताका सुरू जालो 5:30 वरां परतून ताका आंगार आयलें. तर आमी हे पयले दिसा मागणें करता आसतना धाकटीं दोगां भुरगीं आसलीं. त्या भुरग्यांक कळलें म्हळ्यार बायबलांत आसलें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उसारल्यार मात तें सादी जाता म्हणून. केन्ना जाता चेडवांनी परतून तें उतर काडून सुरू केलें गे परतून तें चेडूं फाटीं वचून मनच्या बद्दल रिकोन बसलें मागीर भायर येवना तें. तिसऱ्या दिसा परतून जाता त्या चेडवांनी मागणें केलें ताच्या उपरांत तें समज जालें ताच्या उपरांत तेच्या आंगार येवना. केन्ना तें आमकां कळटा की देवाच्या उतरांक सकत आसा म्हणून. तर आमच्या तोंडांतल्यान आमी कितें उसारचें आमच्या तोंडांतल्यान आमी उसारचें देवाचें उतर. आतां आमच्या जिवितांत तें पळोवंक गेल्यार एका काळार आमी सुमार लागी 15-16 वर्सां पयलें पळोवंक गेल्यार आमच्या जिवितांत एकच कांयच नासलें. आमी आसल्या बाळेंदूर आसल्या ताच्या उपरांत आमचो चेडको जल्मलो. ताचे प्राय एक 4-5 वर्सां आसतना आमकां कळ्ळें ताका सुमार 15 प्रॉब्लम आसले म्हणून. आमी सगळ्यांनी गेल्या मागण्या गेल्या सगळ्यांनी गेल्या पूण खंयच्यान ती आमकां डॉक्टरचे वखदी करतले सगळ्यांनी येतले आमी मागण्याक. पूण आमकां समजोन कांयच बरें पडनासलें. केन्ना आमकां कळ्ळें की देवाच्या उतरांक सकत आसा म्हणून. कोण देवाचें उतरां दितात की म्हणून आमी समजनासल्या एक कडेन मागण्याक गेल्या ताणें आमचे समजण कितें जावन आसा म्हजे खातीर माग म्हणून आसा न्ही. आतां आमचें म्हळ्यार आमची एक संवय जाल्ली आसा की तें जावन आमचे खातीर माग. आमी मागले म्हणटा तांचे प्रॉब्लम सगळे समोर येता म्हणून आमची आशा आसली. आमी तशें सांगलें आमच्या ब्रदर आमच्या भुरग्या खातीर मागा म्हणून. हांव मागिना म्हाका मागची संवय ना. हांव उतरां दिलीं ताणें कितलीं 30 उतरां दिलीं. आमकां पुरो आसलें आमच्या भुरग्याच्या भलायके खातीर एकच उतर पुरो आसलें या 2 उतरां पुरो आसलें. इजाया 53:5 पुरो आसलें या 1 Peter 2:24 पुरो आसलें. पूण ताणें 30 उतरां दिलीं ती आमकांय कळना. तेन्ना आमी कितें करता हांव मरीत म्हणटलें तेच म्हणटलें तेच उपरांत घरान म्हजे व्हडलो भुरगो आसलो बायल आसली हांव थोडा वट घरा वचनातलो हांव आसल्यार हांवें म्हणटालो दादापटी म्हणूंक सुरू केली. ती 30 उतरां दादापटी म्हणूंक सुरू केली. म्हणटा आसतना ती उतरां आमकां बायपाट सुरू जावंक सुरू जाली. केन्ना आमकां बायपाट जाली गे बायपाट जाल्यार आमी म्हणचें सोडूना. केन्ना आमकां कळ्ळें देवाच्या उतरांक पदवी आसा म्हणून. कित्याक चेरकोय बरो जावन आयिल्लो आमच्या जिवितांत कांयच नासलें. आमी कोडयाळ एका ल्हानशा रुमांत आमी भाड्याक आसले एकाच रुमांत आसले. हांव खावंक गत ना पयशे नात काम ना कांयच नासलें. केन्ना देवाचें उतर म्हणटा आसतना म्हाका गोंयां एक हॉटेल फावो केलें. त्या हॉटेलांत यार जावंक सुरू जालो. हांगा चेरकोय बरो जावंक सुरू जालो. पयले पटी आमकां कोडयाळ घर मेळ्ळें. त्या वेळार आमकां कळ्ळें ब्रदरान कित्याक आमकां 30 उतरां दिल्लीं. आमकां एकच उतर दिल्लें जाल्यार जेजूच्या गायन म्हाका बरो केल्या म्हणून अर्गां दिता म्हणलें जाल्यार आमकां ती मात मेळटा आसलें. केन्ना आमकां हें कळटा की कितल्याक देवाचीं उतरां कितलीं चड पावरफूल गी म्हणून आमी त्या देवाच्या उतरांचे बुक्स केल्या लागीं तांचो 75 उतरां आसात. पूण म्हाका काल पोर आनी बरें आमचें रित जाल्या वेळार आमकां कळ्ळें ब्रदर ते आनकी उतरां चड घालचे बूक आमी सगळें मेळून प्रिंट करया बूक काल जावन प्रिंट करया सगळ्यांक त्या उतरांची गरज आसा. केन्ना आमकां देवाच्या उतरांची गरज पडटा गे तेन्ना आमकां कांयच बी आसना. कशें इस्रायल लोक बसायला गांवांक येता तांकां सुमार परीक्षा आयली गे तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचें उतर कळीत नासतना आमकां कश्ट येतात. केन्ना आमकां देवाचें उतर कळीत जाता गे तें आमकां सगळ्यांक सुटका दिता. कित्याक म्हळ्यार जुवांच्या वांजेलांत 8 अध्याय 30, 31, 32 वळी म्हणटा तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. केन्ना तुमी केन्ना म्हज्या उतरांक पाळो दिवन चलतात गे तेन्ना तुमी म्हजे खरे शिश्य जातात. केन्ना आमी जेजूचे खरे शिश्य जाता गे तेन्ना आमकां कितें जाता सत कळीत जाता. सत म्हळ्यार कितें सत जावन आसा. सत म्हळ्यार देवाचें उतर जावन आसा.
आतां आमकां खंयचे देवाचें उतर सण दुसरे खंयचे आमच्या मुखार आयला, आमच्या दोळ्या मुखार आयला, ते उतरां जावं दी, रिपोर्ट जावं दी, खंयचें जावं दी, तें आसल्यार तें फॅक्ट जावन आसा. फॅक्ट म्हळ्यार कितें? फॅक्ट म्हळ्यार इट इज चेंजेबल, म्हळ्यार चेंज जावंक शकता. पूण देवाचें उतर जावन आसा सत सत सत. सत्य केरळाय चेंज जावंक साध्य ना. तें सत जावन आसा तें सतच. हें आमकां सत केरळा कळीत जाता की तें सत आमकां सुटका दिता. आतां आमकां कळीत जालां कितें? आमकां आतां कळीत जालां जेजू क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्या. कित्याक म्हळ्यार जेजू येवच्या पयलें खुरीस जावन आसलो शिराप. जेजू येवच्या पयलें खुरीस जावन आसलो शिराप. त्या खुर्सार कोणाक मारता आसले म्हळ्यार कोण व्हडले व्हडले कुनिगा जावन आसले गे, कोण व्हडले व्हडले सोर जावन आसले गे, कोण व्हडले व्हडले म्हळ्यार क्रिमिनल्स जावन आसले गे, या कोण व्हडले व्हडले शिराप म्हळ्यार तेंत मागोन खाण गेल्ले आसा गे, तांकां त्या कुस्सार मारता आसले. पूण जेजू कुस्सार मारचे म्हूण कितें गरज आसली? जेजून ताच्या जिवितांत ल्हानशी एक चूक पातक न्ही, ल्हानशी एक चूक केल्ली ना. केरळा तो पयलें पवित्र आत्मा बरोवन अरण्याक गेलो गे, थंय सैतान नाडूंक आयलो. ताका भूक लागली. 40 दीस आनी 40 रात तो उपास आसलो. ताका भूक लागली गे. केरळा सैतानान ताका नाडलें गे. सैतानाक देवाच्या उतरा प्रमाणेच ताणें फाटीं जबाब दिली. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी आमचेर खंयची परिक्षा येताना आमी खंयचें उलयता? आमी म्हणटा मरणान जिवीत कोणा कडेन आसा? देवा कडेन आसा. पळय मू आमी तितलेंच म्हणचें, मरणान जिवीत कोणा कडेन आसा? देवा कडेन आसा. आमकां हांगा आयिल्ल्या उपरांत कळ्ळें की मुन्नेच्या पुस्तकांत 18 अध्याय 21 वळींत म्हणटा मरण आनी जिवीत कोणा कडेन आसा? देवा कडेन ना, आमच्या जिबेर आसा. आमी कितें उलयता कितेंच जाता. लाका लागून आमी म्हणटा कित्याक सैतान आमकां नाडटा, सैतान आमकां शिमटी घालता. सैतान कशें नाडटा? सैतान आमकां दिसता की नाडूंक ह्या शिमटी घालूंक ताका शिमटी आसा गे. आमकां ल्हान आसतना आमकां शिकयल्लें सैतान आमच्या कानाक शिमटी घालता म्हणून. तशें आमी जेन्ना चिंतून सैतान म्हणल्यार शिमटी आसतली, ताका शिंगां आसतली म्हणजे चिंतून आसल्या. पूण आमकां हांगा देवाच्या उतरां कळ्ळें जालें आमचे चिंतना वरवीं सैतान आमकां कितें करता? ल्हानशें एक चिंतप दिता. कोणा विरांत? घरच्या विशयान जावं दी, फ्रेंड्सा विशयान ल्हान चिंतप दिता. तें म्हळ्यार चूज करचें आमकां सोडलां. कोणें? देवान आमकां सोडलां. कशें आदाम आनी येवेक भुमी कोटान दवरलें गे. बरें आनी वायट समजणेचो रूख आसलो थंय तांकां. पूण तें खाय नाका म्हूण सांगलें. पूण चूज म्हळ्यार तांकां कितें चूज करूंक तांकां सोडलें आसलें. तशेंच आमच्या जिवितांत बरें आनी वायट सगळें आमकां देवान आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. खंयचें आमी विचून काडटा तेंच आमकां मेळटा. विचून काडचें चॉयस कोणाक दिलां? आमकां दिलां. पूण आमी समजा जें आमकां खंयचें जाय आतां आमी म्हणटा कितें केरळा म्हळ्यार आमच्या मनशांच्या मोतीक सैतानान कितें केलां? मनशांची मोत कुड्डी करून सोडल्या. सोन म्हळ्यार आत्मीक रितीन आमचे दोळे कुड्डे करून सोडल्यात. ह्या मनाक संवय जाल्ली आसा. संवसारांत कितें सगळें जाता तें सगळें मनाक जाय. पूण आत्म्याक तशें न्ही. आत्म्याक जावन आसा देवाचीं उतरां मात जावन आसात. मागणी न्ही, आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर. कशें आमी कुडीक खाण जेवता गे, या खाण खाता गे, या शीतकडी जेवता गे, या जेवण जेवता गे, तें आमच्या कुडीक आमी जेवता तोंडांतल्यान. पूण पोटाक येता. पोट कितें करता? पोट सगळें तें जिरयता आनी आमच्या कुडीक त्राण दिता. आमी कित्याक जेवता? एक जिबेचेर रुशीक जेवता, या भुकेक जेवता, या आमकां बोळे येवच्या खातीर आमी जेवता. पूण आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतर. आमी कितलीं जाणां देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटा? थोडे सांगतात देवाचें उतरां बायपाट करनो म्हूण. पूण मुन्नेच्या पुस्तकांत 4 अध्याय 20, 21, 22 वळ कितें म्हणटा? म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी, तीन तुज्या दोळ्या मुखलीं पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर तीं दवर. कशें काळजा भितर दवरूंक जाता देवाचीं उतरां? हांव सुमार म्हाका हांवें चिंतलां कशें काळजा भितर दवरचीं. तेन्ना म्हाका इस्कॉलांत ते टिचरान शिकयता. म्हाका कळटालें बायपाटा माटो हुडुगरा, बायपाटा माटो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें बायपाटा म्हळ्यार बाय हर्ट. म्हळ्यार केरळा आमी आमच्या काळजान देवाचीं उतरां दवरून खाण घेता गे. तेन्ना आमकां केरळा जाय तेन्ना खरी येता. ते आमकां त्या ब्रदरान 30 उतरां दिलीं पळय आमच्या जिवितांत आमी ते बायपाट खाण गेले. आमकां आजुनूय बायपाट आहात. आजुनूय म्हणटा आमी ताका आनकी उतरां सेसिलां आमी. कित्याक आमकां खंयची गरज पडटा गे ती आनकी उतरां सेसिलां बायपाट जावन गेला. तशें आमकां खंय गेल्यार आमच्या तोंडांत आमी सकाळीं उठता तक्षण सुरू करता देवाचीं उतरां म्हणून सुरू करता. आमची मागणी आसतात. सांजेर आमोरी तेर्स आसता. तेर्सा उपरांत आमी ती उतरां म्हणटा आनी अर्गां दिवंक सुरू करता. देवान आमकां कितें केलां? जेजो जिवान जावन गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक धाडटा म्हणून सांगलें. त्या काळार पवित्र आत्मा आमच्या थंय आयला. तो आमकां सगळें सत शिकयता. ताची भास उलोवंकय शिकयल्या आमकां.
म्हळ्यार आमी उलयता तें आमकां गोत्त आसना, आमी उलयता तें हेरांकी गोत्त आसना, आमी उलयलें तें सैतानाकी कळीत जायना, आमी उलयलें तें सर्गींच्या बापाक मात कळटा. ती जावन आसा देवाची भास, पवित्र आत्म्याची भास, आनी भास जावन आसा, जिबेची भास जावन आसा. केदळ आमी हे सगळे 7 जाणां जाले हांगे आमच्या जिवितांत कितें बांदपास आसलें की तें सगळें ऑटोमॅटिकली केदळा म्हळ्यार आतां आमी कुडीक जेवता, आमकां कुडीक त्राण मेळटा, पूण देवाचें आत्म्याचें कांड जावन आसा देवाचें उतर केल्यार कितें जाता? देवाचें उतर आमचें कशें? देवाचें उतर आसल्या प्रमाणे आमच्या तोंडांतल्यान केरळा उसारता हांगे. आत्म कितें घेता? आत्म्याचें काण आसा देवाचें उतर आत्म काण घेता. आत्म काण घेवन कितें जाता? आत्म जिरयता तीं उतरां. जिरोवन कितें करता? हे कोणाकय कळीत ना, सडवात हे कोणाक कळीत ना. आमच्या सायंटिफिकान म्हणटा 6th सेन्सान म्हाका जागयलो, म्हळ्यार 6वें सेन्स आसा ताणें म्हाका जागयलो पूण आत्मीक रितीन पळोवंक गेल्यार आत्म्यांत आसलें तें 6th सेन्स आत्म कितें 6th सेन्स कशें उत्पन्न करता कितें जावन आसा बावाट. केदळा एका मनशा भितर बावाट तो आपणयता गे तेन्ना ताका कांयच म्हणून तो दुसऱ्यांक कितेंय घडोवन दी ताका पडून वचना. आमच्या जिवितांत जाल्लें तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां एक फावटी देवाचें उतर कार्यकार जावंक सुरू जालें की ताच्या उपरांत आमी फाटीं पळोवंकच ना. आमकां कोण कितेंय म्हणून दी, बायबल काण घेवन बोंवता आमी, देवाचें उतर काण घेवन बोंवता, आमकां म्हणलें आसा तांचो भुरगो पयलें बरो जावन दी, दुसऱ्या मागणें करूंक वचून दी. तांकां कळीत ना ताणें देवाकार गांधीजे आमकां असो भुरगो जाला वय, पूण आमच्या जिवितांत आमकां बरीं भुरगीं दिल्यां आनी ताका लागून आमी देवाकार गांधीजे म्हण तांकां कळीत ना. केदळ हें कळीत जाता गे ताच्या प्रमाणे केरळा आशिर्वाद म्हळ्यार आब्रामान सांगलें न्ही तुज्या वरवीं सरपदा आशिर्वाद मागोवन काण घेतले. तशेंच कोण चिंता गे आतां म्हणटात आमकां ब्रदर तुमच्या मागणेवर आशिर्वाद आमच्या मागणेंनी आमकां देवान हात्यार करून उपयोग केला तितलेंच. केरळा आमी आमकां कांय जायना म्हणून बसले आमगे. आतां लागले की 1 वर्स 1.5 वर्स जालें. आमच्या ब्रदर म्हणला सैमान वस प्रिची करूंक वस. आमी कांय तयार जावना कांय ना. केरळा तेळा सांगलें गे वस म्हणटाना हांव बसून उरोना. आनी ताच्या पयलीं आमच्या एका ब्रदराक सांगलें ना ब्रदर म्हाका जायना म्हाका ना तुका जाणा तो सैमानूच धाडटा म्हणलो धाड म्हणलो. ब्रदरान म्हाका धाडलें वस म्हूण गेलो हांव. प्रिचींग करता आसतना देवाचें उतर सांगता आसतना आमची मोत आनकी कितें विशाल जावन येता. मोतीन कितें व्हरता? मोतीन आमच्या देवाचीं उतरां बरोवंक सुरू जातात. मोतीक आमच्या म्हळ्यार आमच्या मनाक संवय जाल्ली आसा ह्या संवसाराची. कितें सांगलां पोरना तस्तेमेंतान कितें सांगलां तेंच आमी वापरनासता. पूण जेजू कित्याक आयलो? आमी येता जेजूच्या म्हळ्यार खरेंच म्हणटा आमी येता जेजूच्या कुसरा म्हळ्यार येता पळयता तेचे कांटे आनी पुरो पळयता आनी कितें करता आमी 1-2 दुकां घडोवन येवंक पुरो. पूण जेजून कुर्सार कितें केलां ताची वळख आसा आमकां. जेजून कुर्सार कितें केलां म्हणून वळख आसा आमकां. ती केन्ना वळख जाता गे आमी तेन्ना आमी जावन सुरना. आमी देवा वट्टूक एक जावन जियोंक प्रयत्न करता. कित्याक म्हळ्यार देवान संवसार असो इतलो म्हळ्यार दुवांत वांजेलान 3रो अध्याय 16वी ओळ म्हणटा देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीन धाडलो. कित्याक न्हीद करूंक न्ही ताका कोण सत मागता गे ताका बच्चा जावंक. आतां सुमार जाण दिसता आमकां आतां आमी जेजूक सत म्हणटा वय जेजूक सत मानलेल्याची गत कितें तांकां सगळो सांगना. जेजून सांगलां हांवच वाट हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हूण जेजून सांगलां. कोण जेजूच्या वाटेन चलयना गे जेजूक आपलो स्वामी देव आनी सोडवणदार म्हूण मानून काडूंक जायना गे तांकां बाचाविना. कितेंय जावन दी कितें बायबलाचें उतर जावन आसा सत त्या उतरां भायर गेल्यार आमी कितें म्हणटा ना ती बरीं कामां करता आसतात तांकां सलोसा मेळोंक साद दिसता ना. जेजून म्हणल्यार हांवच सत म्हज्या शिवाय बापा सशी वचून कोणाकच चान्स जायना. ताका लागून आमी समजून काडून घेवचें जेजू म्हळ्यार कोण तो कित्याक आयिल्लो तो कितें करून गेला. ताका लागून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2रो अध्याय 24 म्हूण कितें म्हणटा आमकां आमी फातकाक मरोन पळय आमी फातकाक मरोन केरळ आमचे शिराप धुवन काडले म्हणून आमकां कळीत जाता की घरा बरयल्या पत्रांत 2रो अध्याय 13वी ओळ म्हणटा आमचे पासो शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां नियम शास्त्राच्या शिरापान ते सोडयल्यांत. कुस्साचें मरण म्हळ्यार शिरापाचें मरण जावन आसलें जेजून तें आपलें कुस्साचें मरण आपणायलें. कित्याक आमच्या सगळ्या प्रजा खातीर म्हळ्यार आमी समेस्तां खातीर. कित्याक म्हळ्यार नितीवन जावन असलो कोणूच नासलो. सगळें आमचें कितें कोटेपण आसलें की जेजून ताचेर खाण गेलें कुर्सार ताचेर खाण गेलें आनी आमकां तातूंत सुटका दिली. म्हळ्यार कुस्सार उंकळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो म्हणून पयलें बरोवन आसलें. आतां कुस्सार उंकळ्ळ्या उपरांत कुस्सातोन आमकां सलवसांव ताणें जोड दिलां. आमी कितें करता सलवसांव काय आसा सलवसांव सर्गाक मेल्या उपरांत सृश्टीक सर्गाक मेल्या उपरांत. पूण आमी आतां ह्या जिवितांत हांगात आमी सलवसांव म्हळ्यार कितें सलवसांव म्हळ्यार सगळें होल पॅकेज आमची बरी भलायकी आमचें शांत समाधान आमच्या दुडवाकासांची वेवस्था आनी आमचें सगळें म्हणजे भुरग्यापणाचें शांत बरेंपण
सक्कळी 1-2 मनीस सक्कळी चालू आसा म्हणल्यार तें जावन आसा. आमी चालू आसा म्हणल्यार कितें मेल्या उपरांत ताका लागून जो असो वांजेला 17वो अध्याय 3 वळ म्हणटा देवाक आनी ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणजे जावन आसा सश्टीक जिवीत. कोण देवाक देव म्हूण सत म्हणटागे आनी ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी येवंक ताणें परमिशन दिल्लें, तो आयला, ताचें काम करून गेला. आतां आमी खंयच्या नियमाक नांव आमी आतां कुरपेन आसा. पण आमकां कितें आमची मोद इतली जाड्डी जाल्यार म्हळ्यार पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 10 वळ म्हणटात आमी पयले एक देवाची फर्जां न्हय आसल्या, पूण जेजू आयल्या प्रमाणे देवाची फर्जां जाल्या. आदी आमी काकूट जोडूंक ना ती देवा तावन, पूण आतां आमकां काकूट मेळ्ळ्या, आमकां सोडवण लाभल्या. केदळा आमकां हें कळी जाता. काकूट म्हळ्यार कितें? काकूट म्हळ्यार आमकां कितें फावो आसलें गे देवान आमकां दिवना. आमकां पातकी जावन आसतना आमकां फावो आसलें येमकोंड, ते येमकोंड आमकां दिनासतना, येमकोंडाची केस्त आमकां दिनासतना आमचें कितें कोटेपण आसलें गे, आमचें कितें वायटपण आसलें गे, देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर घालें. जेजून ताणें संतोशान काण गेलें, जेजू बेसांवांनी भरलो. हें गरजेचें, हें आमकां कळीत नासलें, हें आमकां आतां कळीत जालां. जेजून केरळा मोगान सगळ्या संवसाराचें पातक शिरा परत ताचेर खाण गेले गे, तो बेसांवांनी भरलो. देवान ताचे वयर गेलें, तो ते बेसांवांनी भरलो. आतां कितें जाता? आतां देव जेजू बेसांवान भरलो न्ही गे, आतां कुरपा म्हळ्यार कितें आमकां पळय, काकूट म्हळ्यार आमकां फावो आसलें तें देवान दिवना. कुरपा म्हळ्यार आमकां फावो नासलें तें देवान दिलें. तांदून आसा म्हळ्यार हें इल्लें समजूंक काणूंक इल्लें कश्ट जाता. आमकां कितें फावो आसलें गे तें आमकां देवान दिवना, ती जावन आसा काकूट. आमकां कितें फावो नासलें गे, आमकां सर्ग फावो नासलें, पूण जेजू क्रिस्ता मरीफाद आमकां सर्ग जोडून दिलें. कोणें? देवान. ती जावन आसा ताची कुरपा. कुरपा म्हळ्यार कितें? कुरपा म्हळ्यार आमी फावो ना तरी, म्हळ्यार आमकां सरकारान फावो ना तरी आमकां फुकटाक म्हळ्यार फ्री जावन वापरूंक लागला. ताचो मोग, ताची सकत, ताची सामर्थ्य, ताची ग्रेस्तकाय कितें देवाचें म्हणलें आसा गे, आमी फावो नासल्यार तें आमकां देवान वापरूंक दिलां. ती जावन आसा देवाची कुरपा. आमकां आतां खंयचें जाय? काकूट जाय गे, नियम जाय, या कुरपा जाय. हांव बरें खरेंच मान दिसारलें, खंयचो काडवो? कुरपे सकाळ खरेंच जालो. खंयचो काडवो? दगी सकाळ म्हणाली. आतां पोर दिसारलें, हो खंयचो काळ? हो पावसा सकाळ. पूण आमकां कळीत जाय जे आमी आसा आतां खंयच्या नव्या तस्तमनांत कोण आसा गे, नव्या स्थलांत कोण आसा गे, आमी चिंती जे आमी आतां कुरपेकार आसा. कुरपे म्हळ्यार कितें? आमचें सगळें जेजून ताचेर काण घेवन ताचो मोग, ताची सामर्थ्य तो आमकां दीत आसा फुकटाक. आमी घाम पिळू ना. आमी संवसारान खंयचें काम करीत जाल्यार आमी घाम पिळचें पडटा, आमी काम करीचें पडटा. पूण देवाच्या राज्यांत आमी कसलोच घाम वारोवंक ना. केदळा आमी स्वताचें देवाचें उतर फाती येता गे, आमच्या तोंडांतल्यान परतून उसारता गे. म्हळ्यार रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 17 वळ म्हणटा देवाचें उतर आयकोन बावट येता. देवाचें उतर आयकोन कशें मना भितर म्हळ्यार आमकां कानाक आयकता गे, आमी म्हणलें उतर आमच्या कानाक आयकचें, कानांतल्यान काळजाक वचचें. केन्ना काळजाक येता गे तेन्ना आमकां बावट उत्पन्न जावंक सुरू जाता. ताका लागून बावटाची बुन्याद जावन आसा जें कितें आमी काळजान तावन सत मानून, काळजान सत मान तोंडान तावन उसारता गे, तें जावन आसा कितें? तो जावन आसा बावटाची बुन्याद. केरळ आमकां ह्या बावट कळीत जाता गे. आतां आमकां देवाची उतरां सुमार कळीत जाल्यांत त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता गे. केरळा माजता आमकां देवाची उतरां म्हळ्यार मात्र फावना, त्या प्रमाणे आमी चलये. केरळा आमकां त्या प्रमाणे चलता गे, केरळा आमकां एकदम इजी जाता आमच्या जिवितांत. म्हळ्यार आमी सगळीं 1000 मागणी करता, 1000 नव्यान करता, करया ना म्हणना, तांचें बरेंपण मेळटा. पूण चड गरजेचें सत आमकां केरळा कळीत जाता गे, सत आमकां सुटकारिता. सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर जावन आसा. तें खंय आसा? सत खंय आसा? सत आसा बायबलांत. ताका लागून तुवें सदां तुमकां घेतल्यात मागा तुमकां मेळटा म्हणून खंय गेला? सदां तुवें बायबलांत सदां खंयचें उतर जाय गे म्हणून. आमकां संवय जाल्ली आसा आमच्या जिवितांत कितेंय वायट जालें जाल्यार, खंयची पिडा आयल्यार आनी कितें जाल्यार आमी कितें करता? जेजू म्हाका तें कर, जेजू म्हाका हें कर. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आमी ऑर्डर दिता तें जेजूक. जेजू म्हळ्यार आमी आतां एका खंयच्याय कंपनींत खंयच्याय एका आंगडी कामाक आसल्यार आमी ताका ऑर्डर दिता गे, सावकारा तूं हें काम कर, मॅनेजर तूं हें काम कर म्हण ऑर्डर दिता गे. पूण आमकां संवय जाल्ली आसा ह्या देवाच्या म्हळ्यार आनी तो संवय आमचो संवसारी ती संवय जाल्ली आसा. म्हज्या खातीर माग, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका तें दी, जेजू म्हाका हें दी. ताका लागून मार्काचो वांजेल 11 अध्याय 24 वळ कितें म्हणटा? जें कितें तुमी मागण्यांत मागतात
तें मेळ्ळां म्हूण पयलें सत माना, मागीर तुमकां मेळटा. आमचें काय आसा, आमचें ध्यान मन काय आसा, आमचें ध्यान मन आसा मेळ्ळ्या उपरांत अर्गान येवचें. मेळ्ळ्या उपरांत अर्गान येवंक जाता की आमी सत मानयचे आमकां कितलीं प्रॉब्लम आसूं दी त्या प्रॉब्लमांत आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणून आदींच आमी म्हळ्यार चिंतूंक आसा, मागोवंक आसा. मेळ्ळ्या खातीर आमी कितें करचें, अर्गान दिवंक आसा. आमी अर्गान दिता ओके. ताकाच लागून आमच्या जिवितांत कितलेंय बरेंपण जावं दी या कितेंय वायट जावं दी, कितेंय कश्ट येवं दीत, ताका सगळीं देवाचीं उतरां आसात. आमी जेन्ना आतां शिरापा विशयांत काण घेया. शिरापा विशयांत जेजूचें उतर म्हणटा खंयच्या गलतकारा बरयल्या पत्तान 3 अध्याय 13 म्हणटा आमचे पासो शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियम शास्त्राच्या शिरापान ते सोडयल्यान. शिरापान ते सोडयले म्हणल्या उपरांत आनी कोण एक देवा समोर येता घरांत मागण्याक, तो म्हणटा तुमचे शिराप आसा, तुमच्या पुर्वजांचे शिराप आसलो तो तुमचेर देवला, पुर्वजांचो शिराप आसलो तुमच्या कुटुंबाचेर आयला आनी तुमच्या सगळ्या भुरग्या बळ्यांचेर आयला. सत म्हणून सादें आहा गे. खंय सदां खंय नव्या चल्ल्यांत खंय म्हणे तुमचे शिराप आसा म्हूण बरयलें, खंय म्हणे आसा गे ना. खंयचे पातयेचे आमी पोरनो चल्लो पातयेंक गेल्यार तुमी कितें म्हणटात, पोरने चल्ल्याचे पातयेंक गेल्यार जेजू तूं आंदेक पुटी ये, आमचे खातीर कुस्तार मोरोन आमचे शिराप आमची पिडा शिरापरां निवार म्हणून आमी परतून देवाक जेजूक सांगता. तशें खंयचें बरें, जेजू ह्या संवसार येवन सगळें कण दिला म्हूण पातयेवचें गे, या जेजू परतून या सगळें आमच्या खातीर सगळें कर म्हूण पातयेवचें. आमचें ध्यान मन खंय आसता गे, कितें तोंडांतल्यान उतरां येतात गे, ती जागा म्हळ्यार सांबाळून उलोवंक जाय. कित्याक मरणान जिबेर कोणा कडेन आसा, सैताना कडेन येना, देवा कडेन येना, कोणा कडेन येना, आमच्या जिबेर आसा. ताका लागून चड गरजेचें जावन आसा आमच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां कसलीं जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार किर्तन 99 प्रमाणे आमच्या देव्याकी दूत आसात, उजव्याक दिवस आसतात. कोण आसात, उजव्याक आसतात देवाचे दूत, दाव्याक आसतात सैतानाचे दूत. तांचें काम कितें, तांचें काम एकच जावन आसा आमच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां खंयची घेवन पळोवचें. किर्तन 100 पळोवंक गेल्यार ते म्हळ्यार ते उतरांक लक्ष दिवन आसतात. दूत दोनी कुशींनी उतरांक लक्ष दिवन आसतात. आमी खंयचीं उतरां उलयता, आमगे देवाचीं उतरां उलयल्यार आंज बडवे काणून देवाशी व्हरतात, आमकां रिप्लाय म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितें जाय कितें हाडून येतात. केन्ना आमच्या तोंडांतल्यान जिविताचीं उतरां सोडून दुसरीं उतरां येतात गे, तेन्ना कितें जाता, सैतानाचे दूत व्हरतात आनी सैतानाचे फलितांश आमच्या जिवितांत हाडून पावयतात. ताका लागून उलोवचें चड गरजेचें. कितें उलयता म्हूण समजोवन काण घेवन. ताका लागून आमी पयलें म्हणटा संताकुस्ताचें कुरवें निवार आमकां आमच्या देवा म्हणटा. खंय म्हणटा आमी वोंटांचेर दाखयता आमी निवार आमकां आमच्या देवा. तें कन्नडान बरें आसा, ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. मग आमच्या दुस्मान कोण, नम्म वैरी यार, आमचो दुस्मान कोण, आमचो दुस्मान जावन आसा आमच्या तोंडांतल्यान येवचीं उतरां. ताका लागून आमी कितलीं उतरां म्हळ्यार उलोवचें उणें करता गे, तितलें आमच्या जिविताक फायदो पडटा. आमी आतां कोणीय एक नेगेटीव उलयता आमच्या तोंडांत कच्ची येतात. आतां जेजूचें काण घेया. जेजूक ताणें तितलो कश्ट दिताना जेजूक राग आयिल्लो गे, सक्कळें म्हणटा ना म्हूण. पूण जेजूक राग आयिल्लो. राग येयलो जाल्यार जेजू कितेंय उलयता आसलो. राग आयिल्ल्या वेळार आमच्या तोंडांत खंयची उतरां येतात, राग आयिल्ल्या वेळार आमच्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां येनात, गाळी सवयत जातात. ताका लागून राग आयिल्ल्या वेळार आमी आमची जीव सांबाळचे. म्हळ्यार उलोवंक सुद्दां तोंड बंद कर दवरचें. 5-7 मिनटां चड ना, 5-7 मिनटां थंड राग आयिल्ल्या वेळार 5 मिनटां थंड रावया तोंड दांपोवन. कितें जाता, राग विसरोन येता तो. तशें जावन आमकां चड गरजेचें, आमकां संवय जाल्ली आसा संवसारांत उलोवन. आतां उलोवंक सुरू करया, जेजू विशयान सुरू करया, जेजूच्या कश्टां विशयान उलोवंक सुरू करया. तशें जाल्यार म्हाका अशेंच रितीन दिता आसतना एक फावटी एका ब्रदराचें कितें प्रॉब्लम आसलें, म्हळ्यार म्हाज्या मेंदाचें डिप्रेशन आसलो. हांवें तें मॅथ्यू 27 अशें सांगता की जेजूक इतलो कश्ट दिलो की तांच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट सांडसिलो आनी ताच्या हातांत एक बेतकाट दिल्ली. मुखार ओडून येता आसतना बेतकाटी काण घेवन ताच्या तकलेर मारलें. तें इतलें म्हाका तें कोणें शिकोवं ना, पूण तें खरेंच म्हणल्यार म्हाका तें एक हें म्हणलें, आमी कुस्तां येता कितें करता ताचें. म्हाका तें एक म्हणलें कुस्तांत ताचें म्हळ्यार कुस्तां मारच्या पयलीं ताच्या मंड्याक म्हळ्यार माथ्याक कांट्याचो मुकूट सांडसिलो, ता नळयेंत मारलें. ते कांटे ताच्या मेंदवा भितर रिगले, दोळ्या भितर रिगले म्हणटना कोणगी डिप्रेशन आसलें, कितलें जाण बरें जालें. म्हळ्यार तांकां कळ्ळें आमची दूख ओडली न्ही, आमचें डिप्रेशन ओडलें न्ही, ते जेजून कितें कश्ट सोंसल्यात गे. आमी चिंतचे आमच्या कश्टां वेळार आमचे कश्ट ओडले गे, या जेजूचे कश्ट ओडले.
आमी म्हणटा आमी शिराप पडलेले खंय शिराप पडलेले जेजून सगळे जेजू आयिल्लो कित्याक आमचे वयर असले सगळे वायट आनी ताचेर काण गेले आमकां ताणें फ्री केला. आमच्या कोलोसाकारा बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 13 वळ म्हणटा आमचे सगळे अपराध ताणें बक्षिल्यात, सगळे अपराध ताणें बक्षिल्यात. पूण आमी आनी म्हणटा आमी कितें आमी अपराधी आमी पातकी तेंच म्हणून आसा. पूण आनी कोलोसाकारा बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 14 वळी म्हणटा कायदी आसरी आमच्या विरोध पळय हें बरें उतर हें कायदी आसरी आमच्या विरोध असल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें. कायद्या विरोध म्हळ्यार खंयचे नियमा उपादेश आसले पळय ते कोण मोडटा गे सैतान ताचें पुरा बरोवन त्या बुकार ताचें लेख बरोवन दवरलें. देवाचो बूक जे आसलो खंय बरें केलें गे थंय बरोवन दवरतलें पूण देवाच्या बुकांत आमचें नांव सुनातलें. आमी म्हळ्यार देवाच्या उतरान सोडलें पूण सैतानाच्या बुकांत जावं पळय लांब आसले कितें खंयचे नियम म्हणटात गे खंयचे उपादेश म्हणटात गे खंयचे वायट करता सगळें बरोवन आसलें. ताका लागून जेजू क्रिस्तान येवन कितें म्हणलें कोलोसाकारा बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 14 वळ म्हणटा कायदी आसरी आमच्या विरोध असल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें. कशें पुसून काडलें कुर्सार तावन देव उरल्या त्या रक्तान तें सगळें पुसून काडलें. आमचे वयर असले कितले अपराध गे आमची सगळीं असली पातकां गे आमचे सगळे शिराप गे ताणें जेजून आपणाचेर कान घेवन ताच्या रक्तान तें पुसून काडलें. मागीर कितें केलें कुर्सार खिळावन तें नाश केलें. कित्याक म्हळ्यार आमचें लेखपत्र आसता तातूंत पुसून काडलां पूण ते पेपर थंय उरता न्ही पेपर उरता आसतना आमकां म्हळ्यार कितें आमचे कायदे आसले आमचे वर असले अपराध जे सगळे लेखपत्र बरयले आनी ते पत्र आसलें गे ते पत्र पळयत आमकां परतून उडास येवन नजो म्हणून कुसार खिळावन तें नाश केलां. इतलें बरें उतर तेन्ना आमकां ती उतरां केन्ना मेळ्ळीं गे आमकां समजलें आमी पातकी न्ही आमी चिंतून आसल्या आमी पातकी ताका लागून आमकां हो पूत जल्मलो ना ताचे मरिफात हजारांनी हजारांनी लाखांनी आत्मे बचाव करचें. ताका लागून जेजून म्हणलां तुमी फळ दिवंक म्हूण तुमकां ह्या संवसारांत काडलां तुमी उरता तसलें फळ दिजें. उरता तसलें फळ म्हळ्यार खंयचें उरता तसलें फळ म्हळ्यार आत्मे बचाव करचें जावन आसा. केदळ आमी ह्या आत्मे बचाव करूंक म्हूण येता गे केदळ आमकां उरता तसलें फळ आमच्या जिवितांत आसता आनी आमच्या जिविताक कितें जाय गे सगळें मेळटा. ताणें सांगलें वडील सांगलें न्ही गे केन्ना आत्मो आमचो स्ट्रॉंग जाता गे देवाची उतरां खावन 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 तुमी कुडी खातीर कांयच मागचें नाका. कुडी खातीर तुमकां ऑटोमॅटिकल सगळें भलायकी कितें जाय की सगळें मेळून वता. आमच्या जिवितांत तेंच जालें आमकां कांयच नासलें एका काळार केन्ना देवाची उतरां मेळ्ळीं गे आतां सगळें मेळून वता आमकां. म्हळ्यार मॅथ्यू 6:33 तेंच म्हणटा माथ्याचो वांजेल 6:33 वळ म्हणटा पयलें तुमी सोदा देवाचें राज आनी ताची खुशी. ताची खुशी कितें जावन आसा ताची खुशी जावन आसा कोणूय कोणाक वचून वचो ताची खुशी सगळ्यांनी सर्गाक येचें. आमी ते केन्ना करून भोंवता गे आमी कोण मेळटा गे आमकां देवाची उतरां दिता गे आमी तांकां तेन्ना तांच्या मतीक येता वय आमी इन्फेर्नाच्या म्हणजे कोणाच्या रस्त्यार वचून जावन आतां आमकां देवाची वळख मेळ्ळी आमी ह्या वाटेर चलया. तें जावन आसा केन्ना आमी आमच्या म्हळ्यार भोंवतणी आसल्या लोकांक ह्या देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाचें उतर शिकयता गे तेन्ना तांकां तांची मत उजवाडटा. ह्या मतींत असलें कितें खोटेपण कितें वायट आसा गे तें नाश करून उडये. केन्ना आमी वॉशरुमाक वचोन या टॉयलेटाक वचोन भायर येता आसतना फ्लॅश करून येता गे तशेंच ह्या मनांत बरयल्लें वायट पयलें जें कितें आहा गे सगळें फ्लॅश करून डिलीट कर. आतां नवें देवान कितें बसयलां गे आमकां तें आमच्या मनांत बंद काण घे न्हू. आत्म्यान आसता वय आत्मो आसक्त तें पळय आनी बरी टायम मेळ्ळ्यार शिकयतना आत्मो आसक्त मनीस म्हळ्यार आत्मो प्राण आनी कूड 3 भागांनी प्राण आसा पूण आत्मो आसक्त. केन्ना आमी देवाची उतरां खाता गे आत्मो स्ट्रॉंग जाता. केन्ना आत्मो स्ट्रॉंग जाता गे आमच्या कुडीक लागले एक पयस जाता आमच्या जिवनाक कितें जाय गे सगळें हाडून दिता. आतां आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमकां आतां कांयच उरना. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां दिलां देवान आमकां दीत आसा. कित्याक म्हाका म्हज्या बैले भुरग्यांक पोसूंक आमचें कुटुंब सांबाळूंक बँकान दिलो दूड दवरूंक गे वय गे वय ना तशें न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमकां हें कळलां दिल्यार आमकां मेळटा. लुकाचो वांजेल 6:38 म्हणटा हेरांक दिया तुमकां दितलें. म्हळ्यार तें आतां नाका तें आतां काडचें नाका. केन्ना आमी दिवंक सुरू करता आमगे देवाच्या राज्याक देव कितें करता देव रिणकार लावंक केन्ना आसना. आमी कितें करचें आमी दिवंक शिकयचें. दिता न्हू पळय आमकां दिल्ल्या म्हळ्यार आमकां उणी जाता आमकां इल्लें दूख भोगता न्ही दिवचें म्हळ्यार आमी दिवता खंयचें आमकां ल्हान आसतना उडास वचोंक पुरो. ल्हान उडा आसतना खंयचें करताले आमी कोणी मागोंक गेल्यार खंयचें दिताले हांव उरलें दितालें हांव बेडशेलें दितालें हांव. आतां आमकां कळलां
कितें म्हळ्यार आमचे दिता आसतना आमी कितें दिता गे ते खंयच्या काळजान दिता गे आनी दिता आसतना आमचे हार्ट कंडिशन कशें आसता गे त्या मातसो मापान आमकां फाटी मेळटा. बेडसेलन दिल्यार म्हळ्यार हार्ट कंडिशन कशें आसता बेडसेलन दिल्या म्हण आसता गे ताचे 10 वंट्यान चड पाड आसले आमकां मेळटा. केलेला आमी आमच्या जिवितांत म्हळ्यार कोणाक जाय गरजे वता दुबळे न्ही दुबळे म्हणून तो दुबळ्याक तुमचे न्ही दुबळे वचून सोरे पियेतात. म्हज्या जिवितांत जालां पयशे दिवन ताच्या फाटल्यान येता ते बाराक वचून रेगुलर पळयलां हांवें. ताका लागून ताजे परस दुबळ्याक दिवचें सोडलां हांवें. कोण गरजेवंत आसात गे तांकां दिल्यार हा पळय ते गरजेवंत आमी दिवचें जावन आसा. एक बीन धरणींत घालून ताका माती दामून उदक घालून ते किरलता ते एकच फळ दिता गे सुमार फळ दिता. तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचें उतर म्हणलें हेरांच्या जिविताक जाल्यार तांच्या जिवितांत ते किरलोन ते फळां दितना आमकां कितें जाता आमकां संतोश भोगता आनी ते पळयल्यांक सगळ्यांक संतोश भोगता आनी तें बीं काणटान परतून दुसऱ्याच्या जिवितांत घाल्यार कितें जाता तांच्या जिवितांनी किरलता. तें जाय जें देवाचें उतर म्हणलें बीं आमी सगळ्यांच्या जिवितांत घालता. पूण थोड्यांची माती सम आसना काळी म्हणली माती सम आसना ते काळी सम करूंक आमी पळयचें. केरळ आमी काळी सम करूंक पळयता गे तांच्या म्हळ्यार तांच्या कितें तांच्या मनान बेजार आसता कितें आयकता गे तेव्हा म्हजें आयकोचो कोण तरी एकलो आसा ताची आमी आयकय म्हण ताका मागीर बघता. आमी कितें करता आमचें सांगूंक येता आमचें सांगूंक येता तांकां तांचें म्हळ्यार दूख तांची बोगणां उसारूंक मेळना. ताका लागून पयलीं तुमी आयकोन तांत चातूर जायचें उलोवच्यान सवकास जायचें. तेन्ना मात आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण येवंक साध्य आसा. आतां आमी जिंतीचे आमी खंय आसा शिरापान आसा गे. आतां कोणीय तुमच्या घरांत शिराप आसा म्हूण सांगल्यार म्हाका फोन करा. कित्याक म्हळ्यार सुमार हांगा कोडयाळांत परत आयकलें एका घरांत एक मनीस आयलो देवाचो मनीस आयलो. ताणें कितें म्हळां नागादोश ह्या घरांत नागादोश आसा 9 दिसांचे 9 दवरचे हांव मागण्याक येता. म्हजो पेमेंट कितले वता दिसाक 1000 रुपया. ताणें 8 दीस मागणें केलें 8000 रुपया कान गेला. 9व्या दिसा आयलो ताका 500 रुपया दिलो ताच्या उपरांत येवना. आनी एक कडेन अशें जालें क्रिस्तांव भावा तेंच मागण्याक गेले तुमी सुब्रमण्याक वचून त्या तिवळाक 7 बोवाडे काडण्याचे म्हण सांगलें. ती 7 बोवाडे परत म्हाका मेसेज मेळ्ळी क्रिस्तांवची ती बोवाडे काडयल्या. आमी कोण क्रिस्तांव गे देवाक पाती येवची गे जेजूक पाती येवची गे देवस्थानाक पाती येवची. आमकां जेजू कित्याक आयले म्हणून कळीत नातल्यार आमी संवसारांत वचून उपयोग ना न्ही गे. तें करच्या बदलाक तुमच्या घरांत शिराप आसा तुमच्या घरांत हें नागादोश आसा तुमच्या घरांत माट मंत्रां आसात म्हणून सांगून हेरांचें जिवन पाड करच्या बदलाक तुमचें जिवीत कशें जाता म्हणून पळया. तुमी मेल्यार खंय वयतल्यात ही मेसेज दिवचे मनीस तुमी खंय वयतल्यात. आमी ताका लागून देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें मानून काणगे आनी सरया मुखार सरया. कोणाक कळीत ना गे आतां देवाची उतरां आसात आमच्या हातूंत देवाची उतरां काणग्या मनशा फाटल्यान देवनाकात मनशा फाटल्यान जावन तुमकां कांयच मेळना. देवाच्या उतरां फाटल्यान देवया. तेय जेजू येवन मरोन जिवन जावन सर्गार गेला ताच्या उपरांत तें पळया पावलान कितें बरयलां पेत्रून कितें बरयलां तिमोथीच्या पत्रांत कितें आसा हेब्रेवाच्या पत्रांत कितें आसा तें सोदून काडया आमी. ताका लागून म्हणटा न्ही खंयच्या पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 वळ आमी येदोळ आमच्या बऱ्याक खंयच्या मागोन आसल्यान जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरो कर म्हजे खातीर माग म्हजे खातीर माग. पूण पेत्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 वळ तुमच्या काळजार बरोवन काणगेया आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान कुसायिल्ल्या आपल्या कुडींत पळय कुसायिल्ल्या आपल्या कुडींत आमची पातकां वळयली ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जातल्यात म्हूण सांगलां ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात म्हूण सांगलां तें मानून काणगेया. तशेंच इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 53 अध्याय 5 वळ म्हणटा ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. केलेलो आमी मानून काण घेता गे मानून काण गेल्या उपरांत कितें करचें आमी मानून काण देवा करकां दिया. तुमच्या जिवितांत कितें असाध्य आसलें कितें सगळें साध्य जाता. लुकाचो एवंजेल 1 अध्याय 37 वळ लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा देवाक असाध्य जालें खंयचेंय ना देवाक असाध्य जालें खंयचेंय ना. देवाची उतरां आमच्या काळजांत आसात आमी देवा वट्टूक आसतना आमकां असाध्य जालें खंयचेंय ना. आतां आमच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार आमी कोणाकी फोनाचेर मागणें करून दी त्या कोणाकी देवाचें उतर दिवं दी देवाच्या उतरां प्रमाणे तिंकां चलोवंक सांगता तांच्या जिवितांत बरेंपण मेळटा. देव कोणाक डाक्टरांक असाध्य जाल्ली पिडा देवाचें उतर गूण करता. देव येना देवाचें उतर जेजूच्या गायेनी हांव गूण जालां जेजूच्या गायेरी हांव गूण जालां जेजू तुज्या गायेन म्हाका गूण केल्या की हांव तुका अर्घ घालता. कितले फावटी म्हणजें आमच्या क्रिस्तांवांक विचारल्यार 5 फावटी म्हळ्यार बरो गे तेन्ना ते हिंदवांच्या विचारया म्हणत आसतात ते म्हणत आसतात. हांवें म्हज्या जिवितांत केलां तरी म्हाका जाय आसली जात्त फावटी एका म्हयन्या पयलें 1200 फावटी म्हणटालो एक उतर 2 उतरां हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कोड सैतानाक पातकाक पिडेक शिरापाक म्हजे कसलोच अधिकार ना.
जेजू तुज्या गायन म्हाका गुण केला काय म्हणून कार घालता इंच उतरां कोंत काणगेन म्हणटालो कोंत काणी 1200 पटी म्हणटालो कित्याक म्हाका ती जाय आसली म्हाका ती जोड काणगेक जाय आसली देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाका ते जोड काणगेक जायच आसलें केन्ना आमी रेती दिवचे मनीस या प्रिचर आमच्या जिवितान बरेंपण जायनासतना दुसऱ्याच्या जिवितान आमकां बरेंपण दिवंक साध्य आसा जायना ताका लागून सगळें पयलें आमी जोड काणगेचें आमकां कळीत आसा जें आमच्या जिवितान कितलें बरेंपण आयलां गे म्हण तेन्ना आमकां इजी जाता दुसऱ्यांक बरेंपण दिवंक आतां आमी कोण आशिर्वाद दिगी शिराप पडलेलें आतां आमकां कळीत जाय जें आतां एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 3 वळ कितें म्हणटा हसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो आमकां आसा त्या एकवटांत सोर आत्मीक देणी आमचे वयर देवन तो आमकां आशिर्वादांनी भरता म्हूण आसा गे आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान देव आत्मो जाल्ल्यान ताची आशिर्वादां सगळीं आमच्या आत्म्या भितर येतात आत्म्यांत आसात ताका लागून आत्म्यांत तावन कशें काडचें आमी आत्म्यांत तावन काडीत जाल्यार देवाचीं उतरां वापरचें आतां आमच्या अकावंटांत 1 लाख रुपया आसा म्हणून त्या आमी बँकाक वचून बँक मॅनेजरा कडेन विचारल्यार तो पयशे दिता गे ह्या बँकांत काम करच्या कोणा कडेन विचारल्यार तो ते पयशे दितात गे ना ते चॅक बरोवंक आसा नंबर अकावंट नंबर घालूंक आसा सैन घालूंक आसा ताका रुल्स एंड रेग्युलेशन आसतात तशेंच आमच्या जिवितांत ती आमच्या आत्म्यांत ती सर आशिर्वादां आसात हेरांत सोदची नाकात देवा कडेन सोदची नाकात ऑलरेडी आमच्या भितर आसात ते आमकां कळीत जाय जे आमच्या भितर शिराप आसा की आमच्या भितर आशिर्वादां आसात आमच्या भितर शिराप नात शिराप आसा म्हणल्यार नव्या इस्रायलांत कांयच ना पूण आमच्या जिवितांत आशिर्वादां आसात ती आशिर्वादां काडीत जाल्यार देवाचें उतर आमी वापस आत्मानी बावट उत्पन्न जाय तेन्ना आमच्या भितर ती येवंक शकतात मुखाच्यान देव बरें करून तुका मेस्तांक येदोळ मुसा आयकल्ल्याक आतां आमी जाणा जाल्या आमच्या थंय कोण आसा आमच्या थंय जेजू आसा कोलोसाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 37 वळ म्हळ्यार आमच्या थंय आसा तो जेजू क्रिस्तस आमच्या महिमेचो मुकुट जावन आसा प्रेज द लॉर्ड ताका लागून आमी सत्मानी आमच्या भितर जेजू आसा पवित्र आत्म्याक पवित्र आत्मा हे देवन आमच्या भितर म्हण आपोवचें न्ही पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा केरळा आपोस्तल राखोन आसले की पवित्र आत्मा तो केरळा पवित्र आत्मा हांचे भितर आयिल्लो गे आमी आमच्या बाप्तिस्माच्या सक्रमेंतांत आमी पवित्र आत्मा जोडून काण गेला तो आमच्या भितर आसा केरळा तो एक पवित्र आत्मा आमच्या भितर आयिल्लो आसा की तो केरळा आमकां सोडून वचना ताका लागून आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागोन जेजू आमच्या तोट्टूक आसून जेजूची आमी मजत मागोन त्या प्रमाणे आमकां जियोंक तुवें फावो केला म्हण आमी कार गाणिता हे सगळें आमी मानून काण घेया आमी आतां शिरापाक ना कोणी तुमच्या घरा येत तिथे आनी शिराप आसा म्हणत जाल्यार मानून काण घेनाका देवाचें उतर खंय आसा म्हणटा काय तुमचें शिराप आसा म्हण देवाचें उतर खंय आसा म्हणटा काय नवो चल्ल्या पोरण्या चल्ल्या न्ही तेन्ना तुमी मानून काडूंक साध्य जाता कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे करिना तांची शिकवण काण घेनाकात आमचें जिवीत सगळें पाड जावन येता आमी म्हळ्यार केरळा आमचे भितर शिराप आसा म्हणून मानून काण घेता आमी तंडर आसा माट म्हणटा आसा म्हण चिंता माट म्हणटा आसात पूण आमी केरळा पात येता तेंच जाता पूण तें आमी मानून काडूंक साथ दिना कित्याक म्हळ्यार आमच्या विरोध नांत म्हणटा आमच्या विरोध नांत शकना नंबर्स 23 सांगा ताका लागून ते आमी मानून काण घेवन आमचें जिवीत आतां सोम्यान जेजू क्रिस्तान घाल्ल्या त्या बुन्यादीचेर व्हडलें बिल्डींग बांदल्या बरी जावन आमचो वावट वाडोवन त्या प्रमाणे आमकां तुवें चलोवंक फावो केला म्हणून तुमकां घालता मोगाचें नांव कितें देवाचें उतर सांगता गे ताचे वयर तुमचें ध्यान मन दवरया वत कितें सांगता तो कितें सांगता ताचें दवरिनाकात मनशाचें मन चंचल जावन आसा आमी आत्म्या प्रमाणे जियेया म्हळ्यार देव आत्मो जावन आसा देखून आमी आराधन करतल्यान ताका आत्म्यान आनी स्वतान आराधन करये ताका लागून आमी घट्ट मन करया देवाचें उतरा प्रमाणे जियोंक आमी आमचें मेट काडया आनी देवाचें उतरच आमचें सरस जावन काडया तर आमच्या जिवितांत कांय आमकां उणें जावचें ना बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमी उलयली उतरां म्हजी जावन आसतना पवित्र आत्म्यान म्हाका दिल्या त्या सत्यान उलयलें जावन आसून ती आयकतल्यांक बराक पडोवन आयकतल्यांक ते सगळे उपकाराक पडल्या खातीर आमी तुका अर्घ घालिता हें मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नवे आमेन आमेन आमेन.